नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. गोंय अस्मिताय दिसाची उर्बे भरीत परबी दीत सुरू करता गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. सविस्तर खबरां पयली नजर मारया हेडलायन्साचेर. बायगिणीचे बुन्यादी फातराक आमदार फळदेसाय आसतलोच, मात उक्तावणा वेळार सांगपाक शकना मंत्री बाबुशाचो आमदार फळदेसायाचेर राजकी चिमटो. मुखेलमंत्र्याची मात चुकपी. बॉलिवूड अभिनेता सैफ अली खानाची प्रकृती स्थिर. चोरांनी घरात घुसून केल्लो सुरी हल्लो. लिलावती हॉस्पिटलात घेता उपचार. गोंय अस्मिताय दिसा वेंचीन केली मुखेलमंत्र्याची तोखणाय. मतभेद करिनासतना उदरगत करता म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची केली भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन तुलना. भाजपाच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षाच्या निवडी खातीर शुक्रारा जातले मतदान. वट्ट 59 मतदार करतले मतदान. 18 तारखेक जातली नव्या प्रदेशाध्यक्षाची घोषणा. गोंय नागरी सेवेतले अधिकारी इशांत सावंत मुख्यमंत्र्याचे OSD जाल्यार ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ शरद काळेची विशेष सल्लागार म्हणून केले नेमणूक. सरकारान जारी केलो आदेश. धार बांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्याकडेन जाल्ल्या अपघातात दुचाकी चलोवप्याक जाग्यारूच मरण. एकलो गंभीर. अनवळखी गाडयेन दुचाकी धपको दिवन काडलो पळ. उजगांवा खुर्साकडेन जाल्ल्या अपघातात 2 जाण जखमी. आणि आता खबरो विस्तारात. बायगिणीचो प्रस्तावित कोयरा विलाचो प्रकल्प जातलोच. ताचे बुन्यादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्याक थळावो आमदार राजेश फळदेसाय आसतलो, मात उक्तावणाक आसतलो काय ना ते सांगपाक शकना. बाबुशाचो फळदेसायाक राजकी टोमणो. पळयात फळदेसायाच्या जापेर बाबुशाची प्रतिजाप. आमचो एकूच मुद्दो आसा की आमकां गार्बेज ट्रीटमेंट बायंगिणी आमकां नाका. एक्चुअली गार्बेज ट्रीटमेंट हे गोंयभर आमकां जाय अशें ना की नाका अशें. हो मदींच आतां बाबूश मनसुराद हें चाळून घालता. तेणी जर खरी हिम्मत आसा न्हू तेणी गार्बेज ट्रीटमेंट थंय बायंगिणी हाडून दाखोवपाचो. म्हाजो ताका विरोध आसतलो. मागीर कितें आहा तें मागीर हांव दाखयता कितें करपाचें तें. बायंगिणी प्लांट जातलोच. बायंगिणी प्लांट was even cleared by the Supreme Court. So all the process has already been followed as part of the plant itself. बुधवारा बायंगिणीचे प्रस्तावित कोयर विलो प्रकल्पावयल्यान मंत्री बाबूश आनी कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसायाचे बरेच पेटिल्ले. राजेशान बाबुशाक बरोच उजरावन काडिल्लो. आता बाबुशाची फळदेसायाक परती जाप. प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर घालतना आमदार फळदेसाय आसतलोच, मात उक्तावणाक तो आसत काय ना ते सांगपाक शकना म्हणून बाबुशाचो थंड भाशेत फळदेसायाक राजकी चिमटो. पयलीं हांव सांगूंक सोदता ऑन वॉट इश्यू आय स्पोक. I had gone for a meeting yesterday for GWMC, right? Who is the chairman of the meeting? The chief minister is chairman. I am the vice chairman. I spoke actually what was the agenda of the meeting, and of the agenda of the meeting, Baingini was one of the agenda. On number 4 or 5th was the agenda. So I told you, as I gave you exactly what transpired as far as Baingini plant is concerned. So what is the question now? So, but the way he spoke, you feel... No, I am not here to say to me, I am not into that. I am just trying to say I have spoken the truth. And I have always been telling him, not now, he's been asking me for the past 2.5 years, from the time he's been MLA, and from the time I've been a minister of waste management, and this issues has been coming up as far as the assembly is concerned. We are firm where the plant is going to come. I am just trying to say that I spoke the truth. And there's always a saying, so you speak the truth, you don't have to remember anything. So all this while I have been telling him, the plant will be coming. He's been trying basically to see that plant doesn't come. That is, he's trying to protect his people. That as far as the garbage treatment plant, I was the first one among the 40 MLAs at that time to say, when Parikar was there, to say that put the garbage treatment plant in our constituency, that we can take care of basically 3 constituencies, Panjim, Taligaon as well as Santa Cruz constituency. राजेशान नेटान मुख्यमंत्र्या वांगडा कितें ते उलयलो म्हणून सांगिल्लें. बाबुशान ताचेरूच बोट दवरीत बैठकीक मुख्यमंत्रीच अध्यक्ष म्हणून आशिल्ले हाचेर बोट दवरलें. मजगती काल सांजे बाबूश आनी फळदेसायाच्या वादाचेर विचारल्यार मुख्यमंत्री मात वोगी. सो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर राजेश फळदेसायान हें केल्लें आसा. राजेश फळदेसायाचेर
सर सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट जातलो राजेश फळदेसाय आणि बाबू त्यांच्यामध्ये सर मान अपमान तुमच्याच मंत्रिमंडळान दिश्टी पडटा तेचेर कितें म्हणणें आसा सर प्रोजेक्ट बांयगणी सर जातलो बायगिणी प्रोजेक्ट चॅलेंज केले सर चॅलेंज केलं कापस्तात बी म्हटलं. कापस्तात म्हणला सर बांयगणी प्रोजेक्ट जातलो सर गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. बॉलिवूड अभिनेतो सैफ अली खानाचेर बुधवारा राती 2:30 वरांचेर ताच्या घरात सुरी हल्लो जालो. सैफाक रातच्या 3.5 वरांचेर लिलावती हॉस्पिटलांत हाडलो उपरांत ताचेर शस्त्रक्रिया केली. सैफ हांचेर 6 फावटी वार जालो, तातूंतले 2 घावे खोल आसात. तशेंच फाटीच्या कण्या लागसर एक जखम आसा अशी माहिती डॉक्टर नीरज उत्तमन हांणी दिली. सध्या सैफाची प्रकृती स्थिर आसा आनी ह्या प्रकरणात पुलिसांनी एका दुबाविताक ताब्यांत घेतला. मात पुलिसांनी ह्या दुबाविताक खंय आनी कसो ताब्यांत घेतलो हाची माहिती मेळूंक ना. आयज सकाळी एक धक्कादायक बातमी आमकां मेळटा ती म्हटल्यार बॉलिवूडाचो एक हिरो सैफ अली खान हाच्या घरान घुसून चोरान ताचेर वार केलो आनी आतां सैफ अली खान हो रुग्णालयान दाखल आसा. ही खबर म्हटल्यार काल राती 1 सुमार ह्या चोरान सैफ अली खानाच्या घरान प्रवेश केलो आनी तेका चोर पयल्या उपरांत ताचे जे बाकीचे नोकर जे आसले तेंच्यांनी आड्ड्यो मारल्यो बोवाळ केलो आनी ताच्या उपरांत सैफ अली खान जेन्ना बोवाळ आयकून भायर येयलो तेन्ना ताच्या फुड्यान तो चोर आसलो आनी त्या चोरान आपल्याक धरतलो ह्या भयान सैफ अली खानाचेर 5 ते 6 चाकूचे वार केल्लेले आसा. भितून सैफ अली खान हो जखमी जाल्लो आसा आनी तेका रोखडोच लिलावती रुग्णालयान भरती केलेलो आसा आनी ताचेर उपचार चालू जाल्लेले आसा. ह्या बोवाळान चोर मात पळोवन गेलो पूण सैफ अली खानाचेर रुग्णालयान सर्जरीचे काम चालू आसा आनी आतां सध्या ताची प्रकृती जी आहा ती स्थिर आसा अशी माहिती आमकां मेळटा. आनी हो चोर कोण आसलो हे सोद घेवपाचो पुलीस जो आसा तो प्रयत्न करता. खरें तर सैफ अली खान किंवा तेंच्या सारक्या व्हडल्या हस्तींक सेलिब्रिटींक पुरायपणान सेक्युरिटी आसता, बॉडीगार्ड आसता, तेंच्या घरान CCTV कॅमेरा आसता आनी इतली सगळी सेक्युरिटी आसतना सुद्दां हो चोर घरान कसो शिरलो हो व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता. आनी सैफ अली खानाचें घर जर पळयलें जाल्यार तें खूब व्हडलें आसा आनी इतकी आसतना तो सैफ अली खानाच्या फुड्यान कसो पावता होय प्रश्न फुड्यान येता. आनी हे सगळे प्रश्न जे आसा ते प्रश्नाचो सुटावो आतां करपाचो व्हडलो एक चॅलेंज महाराष्ट्र पुलिसांच्या फुड्यान आसा आनी महाराष्ट्र पुलिसांनी ह्या खातीर आपल्यो टिम्स तयार करून त्यो धाडलेल्यो आसा. CCTV फुटेज चेक केलेले वयतात, चालू आसा आनी ह्या CCTV फुटेजीन जर तो चोर दिसता जाल्यार ताका रोखडोच धरपाचो प्रयत्न महाराष्ट्राचे पुलीस करतात. तर आत्तां ही सध्या अपडेट आसली सैफ अली खानाचेर जो हल्लो जालो, जो चाकून वार जालो तेची अपडेट आसली. अशाच अपडेटी खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. भाजपाच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षाच्या निवडी खातीर राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील बन्सल शुक्रारा गोंयांत येतले. प्रदेशाध्यक्षाची निवड करपा खातीर 59 मतदार मतदान करतले आनी शेनवारा भाजपाच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षाची घोशणा जातली अशी माहिती भाजपाचो म्हणयारो प्रेमानंद म्हामरे हांणी दिली. भाजप प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर दामू नायक हांचें नांव निश्चित जाल्ल्याचें कळटा. अशें आसलें तरी सोपस्कार म्हूण ही वेंचणूक जातली. प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर दामू नायक हांचे सयत ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार, दिलीप परुळेकार, दयानंद मांद्रेकार, दयानंद सोपटे, बाबू कवळेकार आनी गोविंद पर्वतकार हांची नांवां आघाडेर आशिल्लीं. शुक्रारा नव्या प्रदेशाध्यक्षाची निवड करपा खातीर भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस गोंयांत येतले. प्रदेशाध्यक्षाची निवड करपा खातीर 3 आमदार आनी 2 खासदार धरून वट्ट 59 मतदार मतदान करतले. शेनवारा भाजपाच्या नव्या अध्यक्षाची घोशणा जातली अशी माहिती भाजपाचो म्हणयारो प्रेमानंद म्हामरे हांणी दिली. स्टेट अध्यक्ष निवडणा खातीर आनी एक गजाल म्हणटा ज्या बरोबर आमी जिल्ह्याचे हे केले निवड केले अध्यक्ष ताजे बरोबर आमी स्टेट काउन्सिल मेंबर्स म्हणटा ती निवड केली. जे 54 स्टेट काउन्सिल मेंबर आसात जे 20 नॉर्थाचे 16 सावथाचे आणि त्याच बरोबर महिला मायनॉरिटीज ST आणि SC हांकां रिप्रेझेंटेशन दिवपा खातीर आनी 18 स्टेट काउन्सिल मेंबर असे टोटल 54 स्टेट काउन्सिल मेंबर पळय आसात. जे 54 राज्य प्रतिशत
परिषद सदस्याची आम्ही निवड केली असा जे आता स्टेट अध्यक्ष म्हणजे राज्य अध्यक्ष पळय आसा ताजे हातून ते वोटर चौपट त्याचबरोबर आमचे 10% आमदार आणि आमचे 28 हे आसा 10% 2.8 3 आमदार आमचे आता असतले जे स्टेटीचे आता वोटिंग करतले म्हणजे वोटिंग झाले पण ते वोटर इलेक्टोरल कॉलेज असतानाच आहे 3 आमदार म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत विश्वजित राणे आणि मोहित बुधिनो हे 3 जण आणि त्याचबरोबर आमचे 2 खासदार सदानंद तानावडे आणि श्रीपाद नाईक हे 2 जण 54 आणि 3 57 आणि 2 59 वोटर असतात आता स्टेटीच्या अध्यक्षात जे ज्यांनी निवडून जाय ते प्रपोज सेकंड 10% झाले 10 जणांनी प्रपोज सेकंड करचे पडतात आणि हे स्टेट प्रेसिडेंटाचे इलेक्शन घेवपा खातीर आमच्या राष्ट्रीय नेतृत्वात आमचे जनरल सेक्रेटरी श्री सुनील बन्सल राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी श्री सुनील बन्सल हांची नेमणूक केल्ली आसा तांकां आमी स्वता असिस्ट करतले तांकां ह्या प्रोसेसात आणि ते फाल्यां दनपारां गोंया येतात आणि फाल्यां नॉमिनेशन प्रोसेस जाल्या नंतर परवा सकाळी 18 तारखेक सकाळी 10 वरांची मराठा समाज हॉल पळय आसा थंय सगळ्या कार्यकर्त्यांचो मोठो मेळावो जातलो गोंयच्या आणि थंय तांकां जो पळय कॅन्डिडेट फॉर्म भरतले ताची निवडणूक जाहीर जातली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय नागरी सेवेचे अधिकारी इशांत सावंताची मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे OSD म्हणून नेमणूक जाल्या. तशेंच ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ शरद काळे हांची गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे विशेष सल्लागार म्हणून नेमणूक जाल्या. ह्या विशींचो आदेश सरकारान जारी केला. मुख्यमंत्र्याच्या टीमीन 2 नवीन अपॉइंटमेंट्स आयज जाल्ल्यो आसात. त्यो म्हटल्यार पयली अपॉइंटमेंट जी जाल्या ती म्हटल्यार गोवा सिव्हिल सर्विसान जे सिनियर स्केल ऑफिसर आसले इशांत सावंत हांकां मुख्यमंत्र्याचो OSD ही जबाबदारी दिल्लेली आसा. जाल्यार बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हांगासर सायंटिस्ट असले पयलीं आनी आतां रिटायर्ड आसा शरद काळे डॉक्टर शरद काळे तांकां स्पेशल एडवायझर ऑफ CM म्हणून अपॉयंट गेल्लेले आसा आनी ह्यो दोनूय ऑर्डरी ज्यो आसा त्यो आयज पास जाल्लेल्यो आसा. हे दोनूय व्यक्ती ज्यो आसा त्यो आयच्यान CM सराच्या खाशेल्या मनशाच्या भितून हांचो आस्पाव आसतलो. पयलीं म्हटल्यार इशांत सावंत जे गोवा सिव्हिल सर्वीस हितून सिनियर स्केल ऑफिसर असले ते आणि दुसरी व्यक्ती म्हटल्यार डॉक्टर शरद काळे जे एक्स सायंटिस्ट आसात बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हांगासर ते काम केल्लेले आसा थंयसर तांकां अनुभव आसा. ते डॉक्टर शरद काळे स्पेशल एडवायझर टू CM म्हणून अपॉयंट जाल्लेले आसा. ही असली अपडेट आयची. अश्योच अपडेटी खातीर पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. धारबांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्या कडल्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चलोवप्याक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार एकल्याक गंभीर दुखापत जाल्या. ताची स्थिती हुस्को करपा सारकी आसा आनी मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अनवळखी गाडयेन दुचाकीक धपको दिवन थंयच्यान पळ काडलो. तशेंच पार उजगांवां जाल्ल्या आनीक एका अपघातात 2 जाणांक दुखापत जाली. धारबांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्या कुशीक राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चलोवप्याक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार दुसऱ्याक गंभीर दुखापत जाल्या. ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला. अनवळखी गाडयेन दुचाकीक धपको दिवन थंयच्यान पळ काडलो. आम्ही संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याकडे आसा ज्या जाग्यार आज सकाळी जो मुख्य राष्ट्रीय महामार्ग आसा उजगांव टू मोले वचपाचो त्या रोडार आज सकाळ फुडें एक एक्सिडेंट जालो आनी एक अननोन गाडयेन ताका हांगा ठोकर दिली आनी त्या ठोकरान ते ड्युक्स जी मोटरसायकल आसा तिजो चक्काचूर जाल्लो आसा आनी हेजेर जो कोण रायड करतालो ताका हांगा मृत्यू जाल्लो आसा. ताचो मृत्यू जाल्लो आसा आनी तेच्या फाटल्यान जो बसलेलो तो जखमी जाला ताका बांबोळी हांगा हॉस्पिटलांत पाविल्ले आसा. आनी सद्या हांगा फोंडेचे पुलीस जो PI आसा तो हांगा घटनास्थळी आयिल्लो आसा आनी जी अननोन गाडी आसा तेजो शोध सद्याक ठोकरून जी अननोन गाडी गेली तेजो शोध सद्या सुरू आसा आनी सद्या हांगा पंचनामा करपाचें काम पुलीस
फोंडेची पुलीस करता. खांडेपार खुर्साकडे रस्तो हॉट मिक्सिंगेचे काम करपी कामगाराक एकल्यान दुचाकी मुखली. ह्या अपघातात 2 जाणांक दुखापत जाल्या. तर आमी पार उजगांव हांगासा खुर्सा कडेन जे जाग्यार सतत एक्सिडेंट हे जायत आसा आनी आतां पयले आयचे दिसा हो दुसरो एक्सिडेंट आसा जे जाग्यार हांगा वॉटमिक्साचें काम चलता आनी वॉटमिक्साचें काम चलता आसतना त्या सायडीच्यान एक लेबर आसलो तो अकस्मात मदीं धांवड आयलो आनी मुखारल्यान जी दुचाकी मोटरसायकलीचेर 2 जाण बसून येताले ते तेका आपूच जाले आनी हेवटेन तेवटेन जाले आनी तेका त्या लेबराक मातसो डॅश लागलो आनी तेवूय पडले. तेका फाटल्या मातशें पांयाक एकट्याक मोटरसायकल जाल्यार तेका मार लागले आसा आनी ते लेबराक डॅश लागल्या कारणान तेकाय मार लागले आसा. ते तकलेक मातसो मार लागला आनी तेका हांगा फोंडा उपजिल्हा हॉस्पिटलान व्हेल्ले आसा. आनी सद्या जे रस्त्याचें काम करता तेंचे काम करीत आसतना खसलें सायनबोर्ड ना जावं कितें तरी तेंच्यांनी दवरपा जाय बॅरिकेड जावन कितें तरी घालपा जाय तसलें कांय ना तेंगेलें. आनी जें काम चालू आसा आनी हे कामाचेर कोणाचें नियंत्रण आनी कोणाचें लक्ष ना अशें लोक जे स्थानीक लोक उलयता तेका लागून हो अपघात जाला. तेन्ना सरकारान जे काम करता आसतना तांकां ऑर्डर दिवची की हांगा सायनबोर्ड बीन घालून जावं रस्त्या बॅरिकेड्स बी घालून काम करचें अशें म्हणून ऑर्डर दिवची अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर खांडेपारच्यान एकनाथ खेडेकर. विधानसभेत आश्वासन दिवनूय गोंय सरकाराक जनमत कौल दिसाचो विसर पडिल्ल्याचें दिसून येता. जनमत कौल म्हटल्यारूच अस्मिताय दिसा राज्य पावण्यार खासा कार्यावळ आयोजीत करपाचें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेच्या सभाघरांत दिल्लें खरें, मात ह्या वर्सा अस्मिताय दिसा निमतान कसलीच कार्यावळ आयोजीत जावंक ना. पोरू पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान 16 जानेर हो अस्मिताय दीस म्हणून मनोवपाची मागणी केल्ली. ताची मागणी विचारात घेवन 16 जानेर हो अस्मिताय दीस म्हणून मनोवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्लें खरें, पूण ह्या वर्सा 16 जानेवारीक जनमत कौल दिसा कसलीच सरकारी कार्यावळ जाल्ल्याचें दिसून येवंक ना. पोरू विधानसभेत दिल्ल्या आश्वासनाचो घडये मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक विसर पडलो आसूंये. Government to commemorate 16 January as Asmitai Dis, Opinion Poll Day, as an official day of the state government and hold Asmitai Dis, Opinion Poll Day as official state function to commemorate the same. The same is to recognize the efforts of proud and brave Goans to maintain their separate identity as Goans. Yes. Immediate steps to commemorate Asmitai Dis, Opinion Poll Day of Goa's as the official state function. सुदीन जेन्ना म्हणटा की आपल्या इतल्या वर्सां हें काय आयकुना न्ही. इट वॉज एन ऑफिशियल फंक्शन आनी तूं म्हजो कलीग आसलो. यू कॅनॉट फॉरगेट. तुका एमनेजिया कशी जाली हो विश्वजीत खंय गेलो तुजी चॅक करचें पडलें. तुका अशी जर विसर पडटा 5-5 वर्सांची विसर पडूंक लागली तर तुका कितें तरी सडनली रॉंग. तुजी वादी कसली ती कळना म्हाका. गोवावादी काय महाराष्ट्रवादी. 14 वर्सांनी गोंय मुक्त जालें आनी हें जाता आसतना 18 जून ह्या दिसा म्हणजे आमी आमचो क्रांती दिन मनयता. ताज्या उपरांत आमी 19 डिसेंबर ह्या दिसा गोंय स्वतंत्र जालो मुक्ती दिन मनयता. 30 मे 1987 आमी आमचो घटक राज्य दिन मनयता. आनी म्हाका सांगपाक खूब खोसूय भोगता. अस्मिताय दीस हो मनोहरबाब पर्रीकर हांच्यांनी मनोवपा खातीर 18तल्यान सुरवात केली. तसोच 30 मे घटक राज्य हो दिन हांवें मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत मनोवपाक सुरवात केलो. फक्त ओनूच जावंक ना, कोड ऑफ कंडक्ट म्हणून 60 लोकांचे वेगवेगळ्या जाणांचे सत्कारूय केला. ऑफिशियली केला आनी तेकाच लागून आमी एक गजाल म्हणजे हांव भाशण बरोबर आहा तुजें. म्हणजे तुवें जशें म्हटलें की जर राज्य जावंक नासलें आमी पंचय जावंक पावचे नाशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयची अस्मिताय राखपाक भाजप सरकाराक अपयश आयिल्ल्याचो आरोप विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी केला. गोंयांत 1967 वर्सा जनमत कौल जाल्लो. गोंयाक आपली खासा वळख मेळिल्ली, मात ही अस्मिताय राखपाक भाजप सरकाराक शक्य जालें ना असो आरोप आपाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकर, गोवा फॉरवर्डाचो दुर्गादास कामत, काँग्रेसीचो तुलियो डिसोजा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार विरेश बोरकारान केला. 16 जानेवारी 1967 वर्सा गोंयांत जनमत कौल जालो आनी गोंयाक एक वेगळी वळख मेळ्ळी. देखून दर वर्सा हो दीस अस्मिताय दीस म्हूण मनयतात. मात गोंयांत सद्याची स्थिती पळयली जाल्यार गोंयची अस्मिताय राखपाक भाजप सरकाराक अपेस आयला असो आरोप विरोधी पक्षाच्या कांय फुडाऱ्यांनी केला. गोंयची अस्मिताय शेणटा, सरकार गोंयकाराचें उरूंक ना आनी गोंयकारच गोंयांत शेणला अशें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकराचें म्हणणें.
गोंयचें स्वातंत्र्य, गोंयचे जी अस्मिताय आसा ती खंय तरी शेणटा अशी. गोंयचो पूत, गोंयचो सुपुत्र, गोंयान ऑपॉर्च्युनिटीज ना, ऑपॉर्च्युनिटीज मेळना म्हणून गोंय सोडून वता. तेन्ना वायट ह्या गोश्टीचें दिसता की सरकार आमी राज्य घटक दिन राज्य जालें आमचें स्वताचें राज्य जालें, युनियन टेरिटरींतल्यान आमकां स्टेटहूड मेळ्ळें. हें आसतना आमकां एक आशा आशिल्ली, गोंयकारांक एक आशा आशिल्ली की गोंय बदलतलें, गोंयकार गोंय चलयतले. त्यामुळे गोंयच्या लोकांच्यो गरजो, गोंयच्या युथाच्यो गरजो, गोंयकारांच्यो गरजो तांकां कळटल्यो म्हणून. पूण आज परिस्थिती अशी आसा की सरकार गोंयकारांचें उरूंक ना. गोंयच्या भायर जो गोंयकार गेला कामा निमित्त किंवा गोंयान ऑपॉर्च्युनिटीज ना म्हणून ताका परत हाडपाक जाय. गोंयची नदयो, गोंयचे जमनी वाटावपाक जाय आनी ताचे खातीर कायदो हाडपाक जाय. सरकारान अस्मिताय दिसा राज्य पावण्यार कार्यक्रमाचें आयोजन करपाक जाय, मात तशें जायना अशें गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामत सांगता. ओपिनियन पोल डे खरं तर म्हणल्यार ओपिनियन पोल डे सरकारान राज्यभर राज्यस्तरीय एक फंक्शन मोठें करून मनोवपाक जाय आशिल्लें. पूण तें जे तरेन जावंक जाय तें जायना. म्हाका याद जाता 2017 जेन्ना आमी स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर सरकार केल्लो त्या वेळाचेर आमच्या अध्यक्षान विजय सरदेसायान सरकारा फाटल्यान लागून ऑफिशियल ओपिनियन पोल डे फंक्शन केल्लें मडगांवां. आनी आज ते इतिहासान उरलें की ते ओपिनियन पोल स्क्वेअर म्हणून, म्हणजे ओल्ड मार्केट सर्कल टू रवींद्र भवन सर्कल हो जो रस्त्याचो आसा नेम्ड एज ओपिनियन पोल स्क्वेअर. तो एकूच प्रोग्राम जालो, ताच्या नंतर ऑफिशियली प्रोग्राम सरकाराचो खंय जालो ना. जो ओपिनियन पोल आमकां मेळिल्लो तो ओपिनियन पोल आतां परतो डायल्यूट जावपाक लागला काय हो व्हडलो प्रश्न आमच्या मुखार आतां उबो रावपाक लागला अंडर दीस बीजेपी रेजीम. जमीन हातासपाच्या प्रकरणाक लागून गोंयकारांच्यो जमिनी ना जावपाक लागल्यात. सरकारान हाचेर विचार करून गोंय वाटावपाचो यत्न करपाक जाय अशें काँग्रेसीचो फुडारी तुलियो डिसोजाचें म्हणणें. गोंयचे लोक भायर वयता, आमचे तरणाटे जे आसा ते भायर चल्ले बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज. हे कित्याक जाता हेजेर सरकारान लक्ष दिवपाची गरज आसा. तेच भाशेन गोंयकाराच्यो जमनी हडप जाल्यात. लँड ग्रॅबिंग मोठ्या प्रमाणान पेपरार येता, सगळें येता, पूण ताचेर कितें बरी कारवाई जाल्लीशी आमकां दिसना. सो जेन्ना गोंयचें खाशेलेपण आनी गोंयची अस्मिताय जावन व्हरता आमचो जागो गोंयकारांचो, आमच्या गोंयकारां भुरग्यांक तेंचो फुडार बरो रोजगार दिवप, तांकां दुसऱ्यो संदी दिवप, बरें तांकां कितें एंटरप्रेन्योरशीप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कांयच ना. आज मेरेन जितली सरकारां गोंयांत अस्तित्वात आयली तांकां गोंयची अस्मिताय राखपाक अपेस आयले. गोंय राखपा खातीर रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष वावुरता अशें आमदार विरेश बोरकाराचें म्हणणें. खुबशे राजकारणी आयज गोंय जी गोंयची दशा जाता ती आनी काबार करपाक सोदता, गोंय सोंपोवपाक सोदता. हें तरी दिसता. आनी कितले सरकार येवन गेले, मात कायदे म्हणल्यार जे सरकारान कायदे मांडपाक जाल्ले की एक माणकुलेशें आमचें गोंय आसा, एक माणकुलेशें गोंयाक जे प्रचंड प्रमाणान आयज तुमी पळयता आक्रमण चालू आसा. दुसऱ्या राज्यांतले कितलेशे जाण येवन हांगा आपूण स्वताक भुमिपुत्र म्हणपाक सोदता. आनी आमी जे गोंयकार आसा गोंयकारांक परके करपाचो हो षडयंत्र चालू आसा हो खंय ना खंय थांबोवपाक जाय. आनी तेकाच लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान फुडाकार घेतलो आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो एकूच धोरण आसा तो म्हणजे गोंयकार आनी गोंयची जी अस्तित्व आसा आनी आयडेंटिटी आसा ही राखपाची. गौरेश गांवकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेत 8व्या वेतन आयोगाची थापणूक करपाक मान्यताय दिल्या. मजगतीं 8व्या वेतन आयोगाक लागून 1.2 कोटी परस चड केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचो आनी निवृत्त वेतन धारकांचो पगार आनी पेन्शनांत सुदारणा जातली. 7व्या वेतन आयोगाची मुजत 31 डिसेंबर 2025 दिसा सोंपता. ताका लागून केंद्रीय सरकाराचे कर्मचारी हे संबंधी घोशणा जावपाची आतुरतायेन वाट पळयताले. गोंय अस्मिताय दिसा आपाचो आमदार वेंझीन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची तोखणाय केली. कसलोच मतभेद करिनासतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उदरगतीची कामां करता अशें म्हणीत वेंझीन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची तुलना भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन केली.
गोंय अस्मिताय दिसा आपाचो आमदार वेंझीन मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंताची तुलना पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन केली. ज्या तरेन भाऊसाहेब बांदोडकरान कसलोच भेदभाव करिनासतना शिक्षणा खातीर गोंयांत वावर केलो, त्याच फाटभुंयेर मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत लेगीत शैक्षणीक पायाभूत सुविधांच्या उदरगती खातीर वावुरतात अशें वेंझी म्हणटा. जरी राजकारणात आमचे विचार वेगळे असले तरी गोयच्या उदरगती खातीर आणि शिक्षणा खातीर मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत कसलोच मतभेद दवरिनासतना फुडें सरतात अशें वेंझीचें म्हणणें. अस्मिताय दिसाच्या निमतान आमदार निधींतल्यान बाणावलेच्या होली ट्रिनिटी उच्च माध्यमिकाच्या मुळाव्या बांधावळीचें उक्तावण करतना आमदार वेंझी उलयताले. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक देव बरो करूं म्हणून असो दिता, कित्याक आय हॅव सीन इन दीस 2-3 years, although as an opposition we have difference in opinions, I have been fighting for Goa to build up brand Goa against all the bad things and all the negative things that this government has been doing. But keeping those differences aside, when it comes to development, when it comes to education, infrastructure development or constituency development, the way how Dr. भाऊसाहेब बांदोडकरांचे भाशेन डिफरन्स कोण नासना, इगो दोन नासना, तेणे डेव्हलपमेंट सगळ्याक केले. तेच भाशेन डॉक्टर प्रमोद सावंत इज अप्रुव्हिंग all opposition files, has been kind enough to approve this MLA fund to make sure that this education infrastructure and development for Holy Trinity Higher Secondary School is being done. And I think that is the path ahead if we are going to build brand Goa together. I think together we have to all work. And when it comes to elections, elections should be fought based on policies, based on party ideology. And then म्हाका दिसता गोंय प्रोग्रेस करतले आनी गोंय मुखार. भीमा पाटीलाचे ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.